पावई उंची मारगाव. फाटल्या दिसांनी कुचेले कड्डाक उजो लागून एक बस तशीच कड्डा बरोबर एक बस ती जळून गेल्ली आणि हे प्रकरण ताजे आसतनाच आज वेर्ना एक शोरूमाचे भायर पार्क केल्ल्यो गाडयो ह्यो गाडयो तश्योच जळोन गेल्यो. कड्डाक उजो लागलो हे निमित्त आनीक ते उजो जेन्ना वाडत गेलो आनीक ते वाडत वचून पार्क केल्ली गाडी एक गाडी जळ्ळी. तेजे बरोबर अशी आयकूंक येता की 40 गाडयो ज्यो शोरूमाचे भायर पार्क केल्ल्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो नवी गाडयो अशें आयकूंक येता. आनीक ह्यो ज्यो गाडी आसात त्यो शोरूमाच्यो गाडयो त्यो जळून गेल्यो. आनीक अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा की हे जे लॉस आसा ते लॉस सुमारे 5 ते 6 कोटींचे लॉस हे आसूंक शकता अशी म्हायती मेळटा. आनीक हो उजो चड आशिल्ल्या कारणान 4 फायर ब्रिगेड स्टेशन वास्को, वेर्ना, मडगांव आनी फोंड्या हे 4 फायर ब्रिगेड स्टेशना वयले गाडी थंय पावल्यो आनीक हो उजो नियंत्रणान हाडपाचो प्रयत्न केलो. पूण हे जे 40 गाडी सुमार जे लॉस जाल्ले आसा त्यो 40 गाडयो वाचूंक शकले ना. आनीक हे जे लॉस आसा ते ह्या वर्साचे सगळ्यान एक उजो लागून सगळ्यान मोठे लॉस आमी म्हणूंक शकतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून.